माझ्या वांगडा आसा विश्वजीत सावंत जे जुव्याच्या राजाचे मंडळाचे अध्यक्ष जावन आसा आणि दुसरे आसा तुकाराम चोडणकर जे ह्या कलाकृती साकारणारे त्याच्या फाटल्यान मेन मनीस ते आसा. तो आमी तांच्याच कडेन गजाली करूया आनी पळोवया ह्या देखाव्या फाटल्यान तांचे कशें कितें प्रतिक्रिया. विश्वजीत बाब म्हाका सांगा, मंडळा कडल्यान येदो व्हडलो देखावो करप कितकी डिफिकल्ट जाता? येदो व्हडलो एस्पेशली कित्याक सगळ्यान तुमचो एरिया वास्ट आसा. तो फक्त कितें गणपतीत तुमी करूंक ना किंवा एक बारीक सारीक देखावो करूंक ना. ह्यूज वास्ट एरिया तुमी कवर केला जी आमच्या व्ह्युअर्सांनी पळयल्या आतां सद्या. कितके डिफिकल्ट आसा किंवा कितके इजी आसा? हे करप हे खूपच डिफिकल्ट. पूण आमकां डिफिकल्ट आसा पूण आमकां ती डिफिकल्ट लागूंक ना. कित्याक सगळे जुंयेचे सगळे लोक ल्हान भुरगीं ती व्हडले जाणटे पर्यंत सगळ्यांनी हेल्प केल्लो आसा. डिफिकल्ट लागूंक ना. एक्चुली हे डिफिकल्टूच येदें व्हडलें करप. आनी हे करपाक 3 म्हयने आमकां लागले. 3 म्हयने सगळो व्हडलो प्रोजेक्ट करपाक 3 म्हयने लागले. पूण तितकें फील जावंक ना डिफिकल्ट अशें. कोणाकू पळयताल्यार दिसतालें हें डिफिकल्टूच आसा कशें आनी आसाच तें डिफिकल्ट. पूण सगळ्यांनी सपोर्ट केल्ल्या कारणान तें तितकें आमकां फील जावंक ना. हय विश्वजीत बाब, येदें व्हडलें प्लॅन काडप, मास्टर प्लॅन काडप रादर. तो कितें एक कलाकृती करप अशें न्ही. हो म्हाका असो व्हडलो प्लॅन. तो हांगाच्यान यो, भितर चल, रावंड चल, हें कर तें कर, खुबशे एक्टिविटीज आसा हांगासर. हो प्लॅन तुमी केन्ना काडलो? आमचे ह्या वर्साचो गणपती जालो न्हू, दुसऱ्या वर्सा आमी व्हडलें प्लॅनिंग चालू करता. म्हणजे थिंकींग करता बाबा कशें कितें करपाचें. पूण कितें जालें जाणा मरे, हांवें म्हाजें मनान चिंतलें कितें, पयलीं आमच्या घरान मरे एक शेगडी भरताली हेजी घुशाची, प्रेस करून बरप आसलेली. आनी ती हांवें तेजेर घुशाचो गणपती करुया म्हणून हें केलें, थांडलें. आनी तें चिंतलें, एक प्रेस हें केलो हांवें, ब्लॉक केलो हेजो आनी तेजेर कोरीव काम करून पळयलें. तें हांव सक्सेस जालें. ओम केलो पयलीं. मागीर दिसलें म्हाका हें व्हडलें केदेंय चित्र करूंक शकता म्हणून हांव. मागीर हांवें तें घुसो हाडलो आनी प्रत्येक वेगळो वेगळो तूं गाळून बारीक हें काडून सेपरेट करून तेजे पण थोडे आमी उदीक आनी थोडे मिक्स फेविकॉल करून आमी तें तयार केलें ब्लॉक. आनी सगळ्यो मुर्त्यो आमी केल्यो तयार. कळ्ळें तुका? मेन म्हणजे कितें जाणा मरे, हांगेले भुरगीं आमकां बरें कॉपरेट करता. तेका लागून इतलें हांव करूंक पावलो. आनी मेन म्हणजे कितें जाणा म्हणजे आमचे जे हें आहा पळय, कमिटी आहा पळय, तूं कितले बाबा पयसो कितलो लागतलो हें करना, कर तूं चल. तेका लागून म्हाका आनीक उमेद येता सांगपाक. म्हणजे कितें, हय बाबा तें पयशांचें हें पळयना बाबा, आमकां इतलो खर्च येतलो, इतलें तूं कितें करता. अजून पासून म्हाका कोणें क्वेश्चन करूं ना हितून. मंडळ आनी कलाकारां तर्फे एक बरी हय तेंका लागून म्हाका आनीक बरें दिसता कितें बाबा करपाक कितें कितें नें म्हणजे. आतां इतलें आमी साक बीन वापरला हांगा बेळगांव वचून स्पेशल आमी हाडला 10-12 हजार साक हाडला आमी आतां. मागीर हें म्हणटा इतले पयशांक थोडे तुका फाटीं सरता आसलें न्हू. पण म्हाका कोणेंच म्हणूंक ना बाबा इतले तूं कित्याक खर्च करता. तेका लागून म्हाका आनीक उमेद येता की नें कितें तरी कलाकृती दाखोवची कशी म्हणून. आनी एक गोश्ट बाकीच्यांनी हांव नोट केला जाल्यार खबर ना, हे स्पंज कुशन घालप हें खंयच्यान आयलें? चंद्रा आयलें कशें? हांव जेन्ना एंटर जालो तेन्ना आय स्टार्टेड फ्लोटींग. फ्लोट जाता हो कॉन्सेप्ट खंयच्यान आयलो आनी कित्या खातीर म्हणून? म्हणजे ते आमी कितें केलें स्टार्टींग एक भितर एक कोण एक स्वर्गान सरलेले भशेन म्हणजे एक केल्लें सिस्टम. आमी तें हेंवूय हाडपाचें केलो, दोंगर एक येता पळय तो. तें आमचें मातशें प्लॅनिंग हें जालें, ऑर्डर केल्लें आमी तें पावलें ना, तें सोडून दी. मागीर आनी कितें हें आमी जें केल्लें पळय, म्युजियम केल्लें पळय, म्हणजे एक 5 स्टारांचें कशें एक ती सिस्टम म्हणजे सगळें ब्रावनीश करपाचें अशें. तेका लागून वयरूय फ्लोरिंगूय आमी सगळें ब्रावन सगळें तेका लागून केलां. म्हणजे एक लोकांक एक वेगळें एक कला दाखोवची अशी. जुव्याच्या राजा कडल्यान, जुव्याच्या सगळ्या रहिवाशा कडल्यान, तुमच्या दोगांय कडल्यान गणपती बाप्पा मोरया. हांव आसा रवळनाथ सांस्कृतीक मंडळ आनी म्हाज्या वांगडा आसा नागेंद्र नार्वेकार. पळोवया ह्या कलाकृती फाटल्यान तांचें कितें इंटेन्शन आसलें तें. नागेंद्र बाब, मशरूमचो गणपती कित्या खातीर? कितें स्पेशल चिंतलेलें अशें? ना, एक आमी सगळे जाण बसलेले फ्रेंड्स आनी आमी सगळ्यांनी केल्ले की एक गणपती करुया म्हणून. गणपती आयडिया तेंकां कितें सांगलें की गणपती आयडिया काडा, तुमच्या मनान कसलो येता गणपती तो तुमी आयडिया सांगा आपल्याक. म्हणून आमी एकदां अशें बसले आनी एकदां आमी मशरूमचो करुया अशें सांगलें तेंच्यांनी. म्हणून आमी 2-3 अशे स्केच काडले हेजे मशरूमाचे. तो आमी सगळ्यांनी मेळून गणपती तयार केलो. देवस्थान. म्हाज्या वांगडा आसा सुरेश गावडे. सुरेश बाब,
म्हाका याद आसा जेन्ना गणपती करताले तेन्ना आमी दोग जाण ते वयर बसलेले आनी आमी भासाभास केल्ली आनी तेन्ना तुमी सांगताले कॉन्सेप्टा बद्दल सांगलेले थंयच्यान आयज मेरेन लोक आयले लोक बरे हांवूय जेन्ना आसलो लोकां मदीं तेन्ना लोकांनी म्हटलें ना खरोच बरो जाला कितके डिफरन्स आसा त्या दिसा वयर बसून काम करप आनी आयज हांगा बसून लोकांची प्रतिक्रिया आयकप सामकें बरें दिसता इतकी तुमी मेहनत केल्ली तुवें सगळें इतकें हें केल्लें ते आयज तुका खंय तरी सार्थक जाल्लें सारकें दिसता हय सारकें जाल्लें सारकें बरोबर आनी म्हाका सांग ताज्या मागीर करतना आनी कितें डिफिकल्टीज आयली खंय कितें सामान कमी पडलें कितें बिकॉज अप्रतीम गणपती जाला सुंदर असो गणपती जाला लास्ट आमकां फक्त पुट्ट्यांची मातशी कमी पडलेली आसा सामकें गरज आशिल्ली आमकां नाल्यार आनीक मातसो बरो जावपाचो म्हाका याद जाता मेकिंग जेन्ना आमी शूट केल्लें जेन्ना आमी हांगासर वयर बसून आमी दोगांयनी सगळ्या प्रुडंट मिडियाच्या व्ह्युअर्सांक म्हटलेलें गणपती बाप्पा म्हणया परत एकदां म्हणया गणपती बाप्पा हांगासर आसा बसला सद्या उत्सव चालू आसा तर प्रुडंट मिडियाच्या सगळ्या पळोवप्यांक आनी सगळ्या तुज्या फॅन्सांक जाणें तांकां खबर आसा की तुवें ही मुर्ती घडयल्या तर सगळ्या पळोवप्यांक आनी सगळ्या तुज्या फॅन्सांक गणपती बाप्पा मोरया हांगा घेवया ल्हानसो वेवसायीक विसव उपरांत बेगीनूच मेळया तोपर्यंत पळयत रावात गोंयचो नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मिडिया विसावे उपरांत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत तुम्ही पळयतात प्रुडंट मिडियाची खाशेली कार्यावळ चवथ आणि चवथी निमित्तान आमी आयल्या कुंभारजुंवे आणि माशेल ह्या वाठारांत आणि पळयतात वेगवेगळे देखावे आता हांव पावला साई कला मंडळ हांगा आणि माझ्या वांगडा आसा समीर तारी बाब पयलीं म्हाका सांग हे कॉन्सेप्ट कसो कितें आयलो सगळें हो जो गणपती आमी केल्लो आसा ही मुर्ती ती महादेवाच्या रुपान तपश्चर्येक बसलेलो आसा वयर असो डोंगरार असो आणि त्याच्या सकलसून गंगा व्हांवता अशी दाखयल्ली आसा आणि ह्या गणपतीक आमी हेजे ग्लास मोजेक टायल्स म्हणटा ते जे डेकोरेशनाक यूज करता ते यूज केल्ले आसा हे बेसिकली गंगा अप्रतीम कॉन्सेप्ट सुंदर असो कॉन्सेप्ट म्हाका सांग हे टायल्स हांव ते पळयतालो हे टायल्स सोर्स करपाक इजिली सोर्स जाले तुका काय कितें डिफिकल्टी आयली डिफिकल्टी म्हणजे एकाच कलरचे इतके 200 स्क्वेअर फूट टायल्स मेळप हो एकूच आमचो मोठो प्रॉब्लेम जालो पण आमी त्या हेजे कडेन शॉपवाल्या कडेन मेळे वचोन डिलरा कडेन आनी ताका सांगलें की आमकां अशा तरेन हे एका अमक्याच एकाच कलरचे टायल्स जाय सो तेणेन ते कॉन्टेक्ट करून तेजे मेन डिलरा कडसून तेणें मागयले सो हे टायल्स आसा ते इटलियन मेड आसा ते इटली साकून बॉम्बे ते इम्पोर्ट करता आनी थंयसून मागीर ते हांगा इंडियेक सगळ्याक सप्लाय जाता सो तेंच्यांनी ते तेंचे कडसून कॉन्टेक्ट करून घेवन आमकां मेळोवन दिले इंटरनॅशनल गणपती ओके म्हाका एक सांग येदो व्हडलो कॉन्सेप्ट करप डिजायनींग कोण हाजे करता बेसिकली कॉन्सेप्ट हो कोण चित्ता फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोण तुका सगळे जाण बसता आनी मागीर डिस्कशन जाता डेलिब्रेशन जाता सगळ्यान पयलीं म्हणजे आमचो मेन आर्टिस्ट जो आसा नामदेव तारी तो हे खंयसून अशी कितें ना कितें एक आयडिया हाडटा मागीर ती आमच्या मिटिंगेक बसोन डिस्कस करप की अंदू हे अमके प्रोजेक्ट आहा तितूंतले खंयचो घेवपाचो आनी कितें त्या प्रमाणे मिटिंगेक मागीर डिस्कस जाता आनी फायनलायज जाता प्रोजेक्ट आनी युजली हेची सुरवात केन्ना पासून जाता सुरवात म्हणजे आमी आतां 2 म्हयने अगोदर स्टार्ट करता म्हणजे एक्झिक्युशन डिझायनींग तर ऑब्वियसली तुमचे पयलीं जाता आसतलें एक्झिक्युशन की बाबा हांगा स्क्रॅच हो बाबा फावंडेशन स्टोन म्हाजो हांगाच्यान सुरवात केन्ना पासून जाता 2 म्हयन्या पयलीं सारकी 2 म्हयन्या पयलीं आमी स्टार्ट करता आज तुमकां 2 म्हयने तुमी शिफ्टींनी काम करता डेफिनेटली तुमी सकाळीं आपलें काम सांबाळटा पर्सनल काम सांबाळटा तर वचच्या पयलीं गणपती बाप्पा मोरया नमस्कार हांव आसा विठ्ठल सांस्कृतीक मंडळ बाजारवाडा माशेल आनी म्हाज्या वांगडा आसा ओंकार नार्वेकार बाब हांव जाणा लास्ट टायम जेन्ना आमी आयिल्ले हांगासर
ऑलमोस्ट काम जाल्लें आनीक थोडें उरलेलें. लोकांची प्रतिक्रिया कशी आहा पयलीं तें विचारूया. लोकांची प्रतिक्रिया म्हणजे लोकांनी मॅक्झिमम लोकांनी आतां आमकां म्हटलां की हो गणपती सामको एकदम बरो आहा. नंबर 1 गणपती. ह्या गणपतीक फर्स्ट प्रायज हे गावपाकूच जाय अशी प्रतिक्रिया लोकां कडल्यान आमकां गावल्या सामकी. ओके. आनी मेणाचो वापर हो असो करप हाच्या बद्दल लोकांनी कितें म्हटलें तुका म्हणजे कसो ह्यो चितलो कित्याक हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें मेणाची अशी एक कृती जावं शकता. सारकें लोकांनी सामकी अनएक्सपेक्टेड अशी मुर्ती आमी साकारल्या अशी लोकांनी म्हटल्या सामकी. ओके. आनी म्हाका एक सांग हाजें डिटेलिंग लास्ट टायम आसलें आनीक मातशें आतां बारीक सारीक डिटेलिंग जालां. हें डिटेलिंग तुजे टिमीन केलां काय स्पेशल कोणाक हाडला? आमी म्हणजे फूल गणपती आमीच केला. फक्त नजर ही आमचो सर दयानंद भगत जाणो मानो कलाकार आमचो माशेलांतलो तेणेन हे नजर आमची तोच करता आमची. बिकॉज नजर ही अशें म्हणटात की गणपती नजर ही म्हत्वाची ती तुमकांच पळोवपाक जाय आनी तेची नजर खरेंच बरी आसा आनी म्हूर्त तर अप्रतीम आसा तातूंत काय डावटूच ना. आनी म्हाका एक सांग लास्ट टायम जेन्ना आमी हांगा आयिल्ले थंयच्यान आयज मेरेन इजी आसलें? इजी अशें कांयच नाशिल्लें कित्याक आमचे हितून आनीक खूब इम्प्रुवमेंट्स करपाचे आशिल्ले. आमकां उदक सोडपाचें आशिल्लें आनीक कितें आशिल्लें पूण कांय कारणां मुळे ते आमी करपाक पावना कित्याक सांग ती मातशी बुरशेपणां कशी दिसपाक लागली त्या खातीर आमी तें उदकूच सोडूंक ना. ओके. उदकाचो तळें कशें आसलें बट तें करपाक तुमी पावले. ओके. बट आनी खंय तरी तुमकां दिसलें की हें एक करपाचें उरलें तें एक करपाचें उरलें. हें हांव अशें विचारता की एवरी टायम कलाकाराक जेन्ना हांव केन्नाय उलयता तो एवरी टायम हें मातशें उरलें आं हें मातशें तें दोळे करपाचें उरलें हें तें पांया कडेन मातशें हें आनी एक कितें तरी करप असो हो कलाकाराचो अशें मन आसता. सो तुवें युअर टीम लिडर तुजी फूल टिमान तुका सपोर्ट केली. म्हाका तुज्या कडल्यान जाल्लें की खंय कमी पडलो बारीक सारीक आनी मातशें बरें जातलें. बारीक सारीक म्हणजे एक फाटल्यान मुर्तीच्या फाटल्यान आमचें एक दिव्य दृश्टी हें आसता मुर्तीच्या फाटल्यान एक हें आसता चक्र लायट आसता ती एक आमकां करपाची आशिल्ली ती आमकां मातशी कमी पडली. जशें हांवें लास्ट टायम म्हटलें आमी तेन्ना थंय आसले उबे आनी तेन्ना गणपती जस्ट सुरू जावपाचो आसलो तेन्ना आमी सगळ्या प्रुडंट मिडियाच्या व्युअरांक गणपती बाप्पा मोरया म्हटलें. आतां हांव गणपतीचो सण चालू आसा उत्सव चालू आसा आमी दोगूय जाण रादर तूं ऑन बिहाफ ऑफ माशेलकार सगळ्या प्रुडंट मिडियाच्या व्युअरांक गणपती बाप्पा मोरया. तुमकां ही आमची खाशेली कार्यावळ कशी लागली ते कळोवपाक विसरू नाका. म्हाका मेल करात features@prudentmedia.in ह्या ईमेल आयडीचेर. परत बेगीनूच मेळ्या तोपर्यंत पळयत रावात गोंयचो नंबर 1 इन्फोटेनमेंट चॅनल प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.